आयज कोलवा पिरगुजेंत एक व्हडलो दीस आनंदान आनी संतोशान भरून खुशालकायेन भरून कोलवा पिरगुजीची भावा भयणां तशेंच आख्खे गोंयची भावा भयणां हांगासर येवन मिनीन जेजूची भोजवण करतात. आयज कोलवा पिरगोज फार्मां म्हणजे दुसरें उतर माडी सुरू करता, नोवेना सुरू करता. आयज जावन नोवेना सुरू जातात आनी ही मिनीन जेजूची देवसांव व्हडल्या संख्यांनी चलत आसा. मिनीन जेजू आमकां सगल्यांक एक नमुनो, संवसाराचो सोडगुंडार तरी आसतना ल्हानबिकायेन घालतिकायेन गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मता. संवसाराचो सोडगुंडार तरी आसतना खुर्सार मरून आमकां सगल्यांक पातकाचे बोगसोनी फावो करता. ह्याच मिनीन जेजूची देख घेवची गरज. न्हय फकत आमी उमाव घेतल्यारूच बरो ना, पूण ताची देख घेवन आमचें जिवीत जिवंक जाय. कित्याक ताचे भशेनूच जाल्यार आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं म्हूण दाखयतले आनी देव आमकां सासणाच्या सुखार पावयतलो. मजगतीं अस्नोडेचे सेंट क्लारा चर्चीचो पुरसांव सुवाळो जालो. सुवाळ्या निमतान रॅली काडिल्ली. आनी ही आवय हेंच आयज आमचे लागीं मागता, ह्या जगान शांती येवंक मागणी करून तेज करून सगळ्या मनशा कुळाक जावं आमच्या इंडियेन गोंयांत ह्या आमच्या गांवांत सगळ्या धर्माच्या लोकांय सगळे ही शांती येवंक, बरेपणां येवंक, बेसां येवंक देवाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.